कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भवसन्तापहर अपार गुरु महिमा भवसन्तापहर अपार गुरु महिमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा वरवसुपुरस्थित चिरसौख्य सुखदाता वरवसुपुरस्थित चिरसौख्य सुखदाता गुरुचियनाथ नाथ पार करत भवसरित 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 भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परमा आम्ही 2010 चातुर्मास द्वारा आम्हाला युनिव्हर्सिटी करता व्हड व्हड निमणे कोण करचें म्हाका फामेल चमकले कोण करचें तांणी करचें मला करना म्हूण मागीर कसरे जायनी मागीर चातुर्मास जालो हांगा तो दयान पळय जाग दिता बाग मंडळ मागीर आमी गोठ आसा आनी हांगा पळय स्वामी कुंदापूर आसा हांगा तुमचें केलें फस्ट हांगा तुमी कोटाचें म्हणजे जाल्यार जाग्यार म्हणजे आयज गेमची तुमी तें सोडिले डिस्पेन्सरी घेता स्टार्ट करता ती आज करता ती फाय करता ती कांय ना ब्रह्मा ब्राह्मणूक आसा न्हय फस्ट गांडूळ दिलो फस्ट ते श्रीधर गमतीन हें स्टार्ट केलें गेलें तें अंगडी कॉम्प्लेक्स मागीर कोटेश्वर देवस्थानाचें जाग आसा तुळसी वन जाग दिता बिल्डींग जालें सान म्हणटा डिस्पेन्सरी जाली मागीर आतां बेसून थंय कोणें गेल्यार आतां कोणें आसता राबता आनी तूं राबून तें स्टार्ट केलें देश म्हणल्यार जे आमकां मेडिकल कॅम्प स्टार्ट केलें 2013 चवथ घेता 13 हांगा चातुर्मास जावन 10 वर्सां म्हणल्यार 3 वर्सां जायना रे हाज्या कोरोनाचें आतां 10 वर्सां बापा आसतना घुवन बेंगलोरान हांगा देखून स्टार्ट केलें रे तूं न्हय रे यो 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 रे आनंद आमकां रे धर रे रे कसने ना तुझे कड़े आज स्वाम्यांनी 1956 आता फाय ఏం చేస్తా అకౌంట్లీ 19 ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಧೀನ ಸಂಚೆ 1956 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केले किती चॅरिटी जाता आता करता आनंद स्वाम्यांनी तेंच्यान फस्ट ट्रस्ट केलें
वरदेंद्र तांची की थंड जालें ना 10-30 वर्सां मागीर बापास रिवायव केलें तें ताजे प्रधान उद्देश कितें म्हळ्यार आयुर्वेदीक आगे चली डॉक्टर है फोटो डॉक्टर है आता तो ना सामान कितले दागत ना पुण्यान 1,500 जणां चड भुवनेंद्र बालका समाज आता ताजे 55 इयर्स जाली सुकृतेंद्र जाले वरदेंद्र अब्बस रोड यो सगळं मनाक गेलो तुका कितले जाणां कोणाक ಗೊತ್ತಾ आम्हाला एवेंजलरी कितले एक घर बलकार गमनानी कितले जाग पडले थंय हांगा पुरा जायनी एक सुप्रभाताच्या श्री काशी संस्थान की जय, सुधींद्र महाराज की जय, महाराज की जय। समाज बांधवांक नमस्कार। हांव दिनेश कामत श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्ट हाजे सेक्रेटरी जावन आसा। हें ट्रस्ट परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामींनी फेब्रुवारी 2, 2009 हें प्रारंभ केलेलें। हें प्रारंभ करून आमी प्रथम जावन बसरोलांतो स्वामीन दिल्लेलो तसो जागेरी एक वृद्धाश्रम 12 जणांक एकोमोडेट करता एक वृद्धाश्रम केला। तशींच एक हावजिंग कॉलनी 8 घर बांदून आमगेल्या समाजाचें फ्री जावन रावचें दिल्लेलें आसा। तदनंतर गुरुवर्यान आज्ञा केली की म्हळ्यार आयुर्वेदीक आमगेलें मठा परंपरा सर्व गुरुवर्य आयुर्वेद पंडित जावन आशिल्ले। तातूंत विशेश जावन भुवनेंद्र स्वामी तांणी आयुर्वेदाचे महापंडित जावन आशिल्ले। तशें जावन तांगे नांवार एक आमी संस्था करता म्हणून तांणी आलोचन केलें तेन्ना आमी कोटेश्वर पेंटाचे पट्टाभी रामचंद्र देवस्थान आडळित मंडळीचे आमकां फ्री जावन जाग दिल्लो। तशींच श्री राम सेवा संघ कोटेश्वर तांणी एक 4000 स्क्वेअर फीट बिल्डींग आमकां फ्री जावन बांदून दिलें। तशी तदनंतर परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सैमीन समेले अमृतस्थानी तें हॉस्पिटल म्हळ्यार श्री यादवेंद्र आयुर्वेद वैद्यशाला उद्घाटन जालें। तशींच तंतूची एक आमी श्री भुवनेंद्र पंचकर्मा सेंटर म्हणून प्रारंभ केलें। आतां तें फूल टायम चलता आसा। सकाळी 9 दाकून सांजे 5 ताईं पेशंट्सांक ट्रिटमेंट आमी फ्री जावन दिताची, मेडिसिनां मात्र आमी चार्ज करताची। आतां गुरुवाऱ्यान सांगलें परम पूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र स्वामींनी एक आज्ञा दिली की हें मेडिकल कॅम्प करून फ्री मेडिकल आयुर्वेद कॅम्प करून तें गांव वचून कोरकार जेन्ना पावका आमी समाजाचें दुर्बल्यांक अगत्य आशिल्ल्यांक पुरो जेन्ना ट्रिटमेंट मेळका म्हूण। तशी आमी मेडिकल कॅम्प 2013 स्टार्ट केलें। एक म्हयने एक आमी मॅक्झिमम कॅम्प करचें। आमी हरिद्वारांतल्यान कोच्चीन थंय ऑलमोस्ट मस्त गांवांत हें कॅम्प केल्लें आसा। तशी आमी परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथीक आमगेल्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट आयिल्ल्यांक त्या दीस पुरो जणांक फ्री जावन मेडिसीन दिताची। तशी हें कॅम्प जावन आतां 50 कॅम्प आमी हांगा बेंगलोर काशी मठांत करता आसाची। हें गुरुवाऱ्यान आज सकाळी उद्घाटन केल्लें आसा। हाजें प्रयोजन आमगेल्या समाजा मेळका, आमगेल्या समाजा मात्र न्हय, हे कॅम्पांत खंयच्याय समाजाच्यान येवन ट्रिटमेंट घेवं मस्तकड विंगड समाजा लोक येवन ट्रिटमेंट घेतिल्ले आसा। तशें जावन हांत विशेष जावन एक सहकार म्हळ्यार विवेक ट्रेडर्स बेंगलोर तांणी 50 कॅम्पाची मेडिसिन्स फ्री जावन दिल्लेले आसा। तांगेले सहकार आमी केन्ना ना विसरनाची। तशींच डॉक्टर्स आमगेले 40-50 डॉक्टर्स टीम आसा। डॉक्टर एम एस कामत आमगेले एक लिडरशिपारी फूल टायम डॉक्टर्स पुरा आमगेल्या ग्रुपान येवन तांणी पूर हांगा कितले जेन्ना ट्रिटमेंटाक तांणी येवन ट्रिटमेंट दिता आसाची ते फ्री जावन तांणी सर्वीस करचें। आमी खंय 50 कॅम्पांतूची खंयचेय डॉक्टरांनी कसलेय फलापेक्षा ना अशी
सर्वीस दिता आसाची हे दोन म्हाका दिसता 50 कॅम्पांतू मोर दॅन एक 6000 जनांक आमी फ्री ट्रिटमेंट दिल्लो आसा विथ मेडिसीन. तशी हे कार्यक्रम मुखार सरका म्हणून आमी गुरुवऱ्याला विनंती केली आनी जायत रे मुखार म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी मुखार केन्नाची खंयच्याय गांवांत एक अगत्य तेस म्हणून जाल्यार आमी तें कॅम्प येवन करच्याक रेडी आसाची. ताका कॉन्ट्रॅक्ट एका म्हाका एक MS कामात म्हाका केल्यार जाता. कोणाक मेडिकल कॅम्प करता म्हणून जाल्यार आमी कॉन्टॅक्ट करा म्हणून आपास विनंती करून आमकां सहकार दिले. सर्व जनांक प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन सहकार दिले तांकां सर्वांक वंदन सांगून मुगेल दोन मुक्षिता. धन्यवाद. गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः. मुगेल नांव डॉक्टर MS कामत. हांव आयुर्वेदिक वैद्य जावन आसा. कळवल 44 वर्स दुखून हे आयुर्वेद वृत्ती भितरी मुगेल सेव जाता आसा. तशींची 33 वर्सां हांव एक मणिपाल युनिवर्सिटी भितर एक प्रोफेसर जावन काम करून मुगेले वृत्ती जीवन निवृत्ती जातरी स्वाम्यान एक आदेश केलेलो. आमगेले भुवनेंद्र स्वामी नांवार कसलेपणी कोरकारे म्हणून. ते आदेश प्रकार कोटेश्वर पेंटाच्यान ಒಟ್ಟು मेळून एक सान आयुर्वेदिक सेंटर स्टार्ट केलें. श्री यादवेंद्र आयुर्वेद वैद्यशाला आनी श्री भुवनेंद्र पंचकर्मा सेंटर म्हणून तें आतां चलता आसा कळवलें 10 वर्स दुखून. आनी ते संस्थेची एक जबाबदारी स्वाम्यान ट्रस्टा मुखांतर म्हाका दिलेलो आसा. सो हांव कसलेंय निस्वार्थ जावन ते संस्थेचे पुरा चटवटीकेक मुगेले हें करता आसा सहाय दिता आसा. आमगेले संस्थे भितरी रेग्युलर डॉक्टरांनी डॉक्टर गायत्री काम करता आसता. तशींच आमगे लागीं 2 जन थेरपिस्ट आसाची जया आनी अश्वती म्हणून. आमगेले सेंटरां भितरी सोमार दुखून शेनवार ताईं 9 गंटे दुखून सांजे 5 गंटे ताईं नित्य आयुर्वेद चिकित्सा आयुर्वेद तज्ञालय सलहे आनी थंय राबूनची चिकित्सा घेवपाक जाल्यार थंय रूमय आसाची. थंय राबून पंचकर्म चिकित्से कडेन वेवस्था केलेलो आसा. आमगेले समाज बांधव मात्र न्ही कोणेय जाल्यार स्वाम्या आदेश प्रकार आमी थंय धर्मार्थ जावन सेवा दिता आसाची. खाली कसल वखद आमी तांकां दिताची ताजी मात्र आमी तांकां चार्ज करताची आनी ट्रिटमेंट पंचकर्म केल्यार ताजी चार्ज करताची. हे कळवलें 10 वर्सां दुखून आमी स्वामीले आदेश प्रकार म्हयने एक कॅम्प हे कोरकारे म्हणून आमकां आदेश केलेलें. त्या प्रकार आमगेले श्री भुवनेंद्र स्वामीजी चॅरिटेबल ट्रस्ट ते संस्थे ते ट्रस्टा अंदर चलता आसा. ते ट्रस्टाच्यांनी आमगेले समाज बांधव असेल कडेन म्हयने आमी वचून तशींच एक फ्री आयुर्वेद चिकित्सा कॅम्प करता आसाची आनी थंय फ्री औषध वितरण करता आसाची. आमगेले संस्थे भितरी आयुर्वेदाची पुरा शास्त्रीय औषधी चड आमी उपयोग करता आसाची. अशी शास्त्रीय रितीन पंचकर्म चिकित्सा करता आसाची. सामान्य जावन आमगेले संस्थेक आतां सुತ್ತಮುತ್ತ परिसरां भितर पुरा लायक नांव आयिल्लें आसा आनी नित्य आमी आमच्या संस्थेंत चिकित्सा तशींच औषध वितरण वैद्यकीय सलहे हें सगळें दिता आसाची. म्हयन्याक चड उणें एक 400-500 पेशंट एक म्हयने आमगेले संस्थे येवन ताजे सवलत उपयोग करता आसाची. मुगेले पूर्व हांव थिंक केल्यार भुवनेंद्र स्वामी कुटुंबा देखून म्हगेलें एक जन्म त्या देखून म्हाका आयुर्वेदा वयर एक चड अभिमान आनी भुवनेंद्र स्वामीले आशिर्वाद म्हूण लेखता हांव. मुगेले आयुर्वेद क्षेत्रां भितर म्हाका आजी ताईं कसलें विफलते जो मेळ्ळेलें ना. सो तेच गुरु परंपरे सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी आनी संयमेंद्र तीर्थ स्वामीजी हे दोनूय स्वामी जाल्यार आशिर्वाद म्हाका केन्नाय मेळटा आसा. खंय आमी भेट जाता ते स्वामी आमकां आशिर्वाद दिता आसाची. बरें जावकारे आयुर्वेदाक कसलें कोरकारे म्हणून ताजे उद्देश दवरून घेवन आनीक मुखार मस्त योजने आसा आयुर्वेदा भितर करच्याक. समाज बांधवान ಒಟ್ಟು जाल्यार आर्थीक सहाय मेळना आयल्यार तशींची काल मेळना आयल्यार आनीक मुखार हे संस्थे सान केंद्र आशिल्लें एक हॉस्पिटल जावन तशींच मुखार एक युनिवर्सिटी जाय जावं तसले एक कल्पना मुगेल आसा. ताजे बग्गे एक प्रोजेक्ट हांवें स्वाम्यांक दिलेलो आसा. मुखार जायते म्हळ्यार एक
अभिप्राय मिगेल आहे असं एक 2 उत्तर सांग म्हणून मिगेल उत्तर ऐकला पुरोजनाक धन्यवाद. सच्चिदानंद रूपा सच्चरित्र दूर पाप सच्चिदानंद रूप सच्चरित्र दूर पाप इच्छा पूर्ण कोर्नु वर्ता अच्युत श्री हरि समीपा इच्छा पूर्ण कोर्नु वर्ता अच्युत श्री हरि समीपा इच्छा पूर्ण कोर्नु वर्ता पूर्ण कोर्नु वर्ता अच्युत श्री हरि समीप इच्छा पूर्ण कोर्नु वर्ता अच्युत श्री हरि समीप भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भव संतापहर पार गुरु महिमा भव संतापहर पार गुरु महिमा भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भुवन कल्पद्रोम भुवनेन्द्रयति परम भुवनेन्द्रयति परम भुवनेन्द्रयति परम